मिसाचे सुरवातेक आमी सगळीं उबी रावन गायन घेवया. G1, पेज नंबर 97, G1. Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. बोगाळ बावडीनो, आयचो सेवा धर्म आमकां कुशाल जावंक आपयता. जेन्ना आमी दुसऱ्याक आदार दिता आमी कुशाल जाता. जेजूच्या जल्माची आमी तयारी करतना करीत भाशेन जिवितान बऱ्यो करण्यो करुया. दुसऱ्यांक गरजेवतांक कोण नासलेल्याक आदार दिवन आमची कुशालकाय आमच्या उतरां कुरण्यांतल्यान आमी वांटूंक. जिवितान पवित्र पुस्तक वाचून मागणे करून मिसान वांटो घेवन आमची देवान दिल्ली कुशालकाय आमी दुसऱ्यांक दिवंक ह्या मिसान आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर सगळे आमच्या पातकांचो उगडास करुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो वर्सो गुल्या सारून सांगता. मनान चिंतून दोळान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमरसो अपराध, अमरसो अपराध, अमरसो व्हड अपराध. देवाचो भाग्यो सदांच अंकवार मारी सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. हे मीस भेटयता
Anabel Fernandes हाच्या इथे सांपसोत देवान ताका बरी भलायकी दिवूं ताचेर सुबा आशिर्वाद घालून मागुया. तेच बरी आमची मागणी आमच्यो गरजो जे कितें आमी मागूंक आयल्या भावार्थान भगवान आंतोनीचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें लिस्बोवाच्या बागयोंत आतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरशे आकांताक आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समें पवित्र आत्मेचे एक पडात जो जियेतान राजवर चलयता सासनाच्या आसना. जेसी इजायस प्रवाद्याचें पुस्तकावेलें वाचप. जेसीच्या मुलाक एक कोंब फुटलो आनी ताचे पातालांतली एक कोंबरी उपजतली. ताचेर सर्वेस्पराचो ओत्मो देंवून येतलो. जानवायेचो आनी विवेकाचो ओत्मो तो, बुद्धीचो आनी पदवेचो ओत्मो, सर्वेस्पराचे शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो ओत्मो तो वयले वयर पळोवन न्याय नीत करूंक दितलो. कोचो ना, लोकांचें आयकून तो फॉर्मोण मारचो ना, पूण प्रमाणीकपणान तो दोलदिऱ्यांक नीट करून दितलो आनी प्रिथिवीचे ल्हानवीक खालत्या लोकांक खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो सोब निश्ठूर मनशांक मार घालची बोडी. एक उतर उलोवन तो खोट्या मनशाचो नाश करता. प्रामाणीकपण ताचे पेंगटाचे आंगले आनी सोत ताचे कोंबरेचो पट्टो. कोलो आनी मेंढरो सांगातान जेयतात आनी बोकुळ्ळो बिबट्या वागाच्या कुशीक आड पडूंक फाटीं सरोना. आनी पाडकुलो आनी शिवाचें पोर बरोबर वेता आनी एक सुपुल्लो भुरगो तांकां राखता. गाय आनी आश्वेल इश्टागोतीन भोंवतात आनी तांचीं पोरां एकठांय न्हिदतात आनी शिव बैला भाशेन तोंड खाता. दुदाचें भुरगें सोरपाचे दोलीशी खेळटा. सुपुल्लें भुरगें फुरश्याच्या बिडकांत हात घालता. म्हजे आख्खे पवित्र पर्वतार ती कांयच वायट करिनात वो लुकसाण दिनात. दर्याक उदकाची भरती येता तशी सर्वेस्पराची वळखीन सगलो देश भरून येता. त्या दिसा जेसीच्या पाल सगल्या पोरजांक एक खुना कशी उबी रावतली. सगळीं राष्ट्रां ताका सोदूंक येतलीं आनी ताचें गोर मोहिमेवून जातलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वोन्नार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सगळीं म्हणया. सर्वोन्नार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्या नांवांक नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नीत तुजे पोरजेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. सर्वोन्नार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चंद्रीम आसोसोर शेकान शेक तिची तोखतेली. एका दर्यान तान दुसऱ्या दर्या पर्यंत, नदीच्या देगेर तान प्रिथिवीच्या शिमा पर्यंत
चलतली ताची राजवट. जबाब: सोरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उलो मारतल्यांक गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दर्दिऱ्यांची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळतलो. जबाब: सोरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसर तें तगूं. पृथ्वीची सगळीं कुलां ताका लागून आपूण सोडय म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब: सोरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. शुभ वर्तमानाक आमची कालसां मनां तयार करूंक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. पोले आमचो सोमी आपले बोल दाखोवंक येतलो आनी आपले सेवकांचे दोळे उगडतलो. Alleluia, 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 Alleluia. Sorvispo तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोतोमा. मोहिमा तुका सोम्या. एकदा पवित्र आत्म्याचे कुशालकायेन बरोवन जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्याय आनी सोपुर्ल्यांक त्यो उक्त्यो केल्यो दोन हांव तुका वखणटा. होय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगल्या म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पूत तो कोणूच नकळो बोगोर बाप आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बोगोर पूत आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक कशी आसा तोच मनीस. आनी आपल्या शिसा वाटेन वडून ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे बागी, तर हांव तुमकां सांगता, तुमी पळयतात ते पळोवंक जाय ते प्रवादी आनी राजा आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. पूण तुमी आयकता ते आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ तो महान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बोगाळ बावडीनो, आमच्या जिवितान आमकां सगल्यांक कुशाल रावंक जाय आनी कुशालकाय वेगवेगळे तरेन आमकां मेळटा. जेन्ना आमकां नोकरी मेळटा आमी कुशाल जाता. जेन्ना संवसारान एक नवो जीव येता, भुरगें जल्मता, आमी कुशाल जाता. आमी एग्जामीक पास जाता, आमी कुशाल जाता. एक बरें जेवण जेवता, आमी कुशाल जाता. पूण ही कुशालकाय फकत थोड्याच वेळाची कुशालकाय. रोखडीच ही कुशालकाय काबार जाता. पूण जेजूच्या जल्माची कुशालकाय सदांच उरतली कुशालकाय. कारण सोडवणदार येता, आमचे मदें रावूंक येता. इमानुएल
देव आमचे मोदें, गॉड इज अमॉंगस्ट अस. देव खुद आमचे मोदें रावता. मोगाळ बाबडीनो, एक खंय ग्रेस वस्तोरी आसली आनी वस्तेरी लागीं बरें घर आसलें, जायती ग्रेसकाय आसली, बऱ्यो गाडयो आसल्यो, पूण जिवितान ती खुशाल नासली. आनी खंय एका दिसाक एका कावन्सिलराक मेळूंक गेली आनी तिका सांगूंक लागली, म्हजे लागीं सगलें आसा, दुडू आसा, घर आसा, गाडयो आसात, पूण हांव जिवितान खुशाल ना. म्हाका सांग कशे तरेन हांव खुशाल जातली ती. आनी तेन्ना खंय एक कावन्सिलर जी अस्तोरी आसली, तिणें खंय एक बायल एक आपयली आनी ही बायल खंय त्या ऑफिसान सारूण मारपाचें काम करताली. आनी ते अस्तोरेक सांगलें, तूं जिवितान कशी खुशाल जाता ती एक ग्रेस अस्तोरेक तूं सांग. आनी खंय गरीब अस्तोरी सांगूंक लागली, कांय म्हयने आदीं म्हजो घरकार भायर पडलो, पूण हांव जिवितान जायती दुखी जाली, कारण हांव एकसरीच उरली. आनी जेन्ना खंय एका दिसाक हांव वावरांत तांकां घरा वयतना एक माजराचो पेटो म्हजे फाटल्यान आयलो आनी म्हज्या घरा पावलो. हांवें ताका खंय दूद पिवंक दिलें, ताका थोडें जेवण दिलें आनी तो म्हजे पांय पोसोवंक लागलो. आनी तेन्ना म्हज्या तोंडार अमुरकोच हांसो आयलो आनी हांव चिंतूंक पडली, जर तर ही ल्हान करणी म्हाका खुशाल करता जाल्यार हांव दुसऱ्यांक कित्याक करचें ना. आनी खंय दुसऱ्या दिसाक ही गरीब अस्तोरी आपले शेजानीक भेट करूंक गेली, जी पिडेन आसली. भेट करून तिची खबर घेतली, तेन्ना ती खुशाल जाली. आनी कोणाक ती जेवण घेवन गेली आनी तेन्ना खंय ही गरीब अस्तोरी एक ग्रेस अस्तोरी कशें सांगूंक लागली, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक खुशाल करता तेन्नाय आमी खुशाल जाता. एक बरोवपी अशें म्हणटालो, वेन वी शेअर आवर जॉय इज डबल्ड अप. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक खुशाल करता आमची खुशालकाय दोबरात जाता. मोगाळ बाबडीनो, आमच्या जिवितान न्हय फकत आमकांच पूण दुसऱ्यांक आमी खुशाल करूंक वावरुया, कारण जेन्ना आमी दुसऱ्यांक खुशाल करता आमी खुशाल जाता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी इस्रायल पोरजेची खबर आयकल्या. इस्रायल पोरजेक पयस परदेसान व्हेल्ली आनी त्या गांवान ती दुखीन कोतीन आसली आनी आतां देव तिका परतून आपल्या गांव घरा हाडटा. पळयत जाल्यार कितें सगळेंच मोडलोलें आसा. देव तें मोडलां, घरदारां मेळ्ळोलीं आसात, शेतां बाटां पाड पडलोलीं आसात. असलें पळोवन इस्रायल पोरजां दुखी जाता. पूण इसायास प्रवादी तांकां एक खुशालकायेचो आनी बरवशाचो संदेश दिता आनी म्हणटा, जेसीचे मुळाक एक कोमरी फुट्टली आनी कोमरेचेर सर्वेस्पराचो आत्मा आसतलो आनी ही कोमरी म्हणल्यार जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येतलो. ताचेर सर्वेस्पराचो आत्मा आसतलो, विवेकाचो आत्मो, बुद्धीचो आत्मो, जाणवायेचो आत्मो. तो सगल्यांक शिकवण दितलो आनी जंयसर तो वता थंयसर सगळी खुशालकाय आसतली, शांती आसतली. दोन जनावरां बरोबर रावतलीं. एक भुरगें सरपाचे दोलेशी खेळटलें आनी कोण बरोबर आसतलीं. कोणाक कसलेंच वायट जावचें ना. सगळींच शांतीन खुशालकायेन आपलें जिवीत जियेतलीं. जेन्ना सडवंडार येतलो तेन्ना खुशाल जातलीं. मोगाळ बाबडीनो, आयच्या शिव वर्तमानान जेजू खुशाल जावन म्हणटा, बाप्पा हांव तुका दिनवासता, कारण ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्याक न्हय, पूण ह्यो वस्तू तुवें ल्हानविकांक उक्त्यो केल्योय, ल्हानाक दाखोवन दिल्योय. आनी ल्हानवीक म्हणल्यार कोण? ल्हान सोपुल्ल्या भुरग्याचे गूण आमी आमच्या जिवितान आपणावंक जाय. एक ल्हान सोपुल्लें भुरगें कितें करता? रोखडेंच दुसऱ्याचें आयकता, कितें कर म्हणल्यार करता, दुसऱ्याचेर भावात दवरता. एक ल्हान भुरग्या भाशेन आमी देवाचेर भावात दवरूंक जाय. जें कितें देव सांगता तें आमच्या जिवितान आयकूंक जाय आनी आमच्या जिवितान पाळूंक जाय. तर मोगाळ बाबडीनो, जर तर म्हाका म्हज्या जिवितान खुशाल जावंक जाय, आमी दुसऱ्यांक
कोण नासलेल्यांक गरजे वतांक आमी आदार दिवया, तांकां खुशाल करुया. जेजूच्या जल्माक आमी तयारी करतना एक बरी तयारी करूंक, एक बरें कुमसार करूंक, जिवितान बऱ्यो करून आदारूंक, मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी, याज्ञिकांनी आनी संस्कारल्यांनी नीज मोगान केल्ली सेवा वरवीं पोरचेक देवाच्या मोगाचो नमुनो जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. ह्या क्रिस्ती येण्याच्या काळान जेजूच्या येण्याक शुद्ध निर्मळ काळजां आमी तयार जावंक आनी दिसान दीस पवित्रायेन वाडूंक आनी बरें घेवंक वावुरल्या प्रमाण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज भाग्यवंत आंतोनीचो दीस भोगतीन पाळटना आनी सगल्यो आमच्यो गरजो तेच मजतीन देवा मोरयान उबारतना आयचे इंतेसांव भेटयतले अनाबेला फेर्नांदीस हिका देवाक कुडी वखम्याच्या भलायकेन दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भोव मोगाळ बापा, दोयींनी आमची मागणी आयकून घे. दुसऱ्यांक आमी खुशाल करून आमीच खुशाल जावंक आनी तुजे येण्याक आमी बरी तयारी करूंक तूं आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारे वेळार आमी गायन घेवया C2 पेज नंबर 28 C2. आमची पोळे वरदाना निस्कोलुकोस दाकारोस दोयाळ बापा मोय मोगा ताचे वरवीं आपोस दोयाळ बापा मोय मोगा ताचे वरवीं
मोशा भावाबडिनो मोशान तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बाप्पाक मानता तसले म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या आखे पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सोर पदवेदार आणि बोवर्थ या देवा तुझ्या भाग्यवंताच्या उगडासाको योद्न समोरपून तुझे तोरपण आमी ओळखून घेताव आणि तुझे मुखार सोरपटून तुका उलो मारताव. आमच्या गोवण्या काल तुझ्या मोगान जिवन सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुझे सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हातून तुज्या भक्तांच्या मनाक हो दीस समोरमूक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवायता आनी ताच्या मागणेच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्त सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार ओला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयीचो. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोयीचो. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाचे चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी करारचें रगत. पातकांचे भक्षण मेलशाक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawardaco god porgotuja. सोम्याचे तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनः जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओतवेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडूनची काल्स तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले. देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची करून रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्योन बाप्पा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बाप्पा, सिमिया आमच्या आदारी गोंडी बाप्पा, आज सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भागिवोन सुझे भागिवोन आंतोन भागिवोन दोरमृतान सूर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी सगळीं दीर्घ घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय सामका येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळले पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येणेक आमी बरभशेन ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्तान तुज्या दोन मृतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावात्याचे दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजभर चलयता सासनाच्या सासना. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काढलेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या सगळीं आमी सुभागी. सोमिया देव म्हजे भितर येवचें म्हाका खबर आहा पूण एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church. If any non-Catholics are present, or persons of other faith, or person who do not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना आमी गायन घेवया. D23 पेज नंबर 60. D23. जिविताचे उदोकावो पियोक्योचे तानेल्यानो जिविताचो उडोवावो कावुक्योचे बुकेल्यानो जिविताचे उदोकावो पियोक्योचे तानेल्यानो जिविताचो उडोवावो कावुक्योचे बुकेल्यानो
मोचेर बावार देवल्या केन्नाच ताका लागची नाता मनीस मोचे सोशी आयल्या तोवूय केन्नाच भुकेचो ना मनशान मोचेर बावार देवल्या केन्नाच ताका लागची नाता मनीस मोचे सोशी आयल्या तोवूय केन्नाच भुकेचो ना आमचो ओत्मो ताण येयला तुका पिवूंक आश येता आमचो ओत्मो भुकेला तुका खावूंक आवडेता आमचो ओत्मो ताण येयला तुका पिवूंक आश येता आमचो ओत्मो भुकेला तुका खावूंक आवडेता आमचो ओत्मो ताण येयला तुका पिवूंक आश येता आमचो ओत्मो भुकेला तुका खावूंक आवडेता आमचो ओत्मो ताण येयला तुका पिवूंक आश येता आमचो ओत्मो भुकेला तुका खावूंक आवडेता प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, भाग्यवंत आंतोनीन तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ली खातीर सासणीक संतोषाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां शिवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोडान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावा भयणाची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाताक सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. भाग्यवंत आंतोनीचे इमाजी सर्पेंत हातान धरून आमच्या सविने स्टोरांत विक्रेक मेळटात. तुमी त्यो घेवच्यो. तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर जोकी आनी फादर हायसेंट कुमसाराक आसतलो. फादर जोकी कावन्सिलींग रुमांत आनी फादर हायसेंट कुमसुदरीन आसतलो. सिस्टर सेंड्रा कोंकणींतल्यान कावन्सिलींग करता. कोणाक करूंक जाय जाल्यार तिका तुमी मेळून एपॉयंटमेंट घेवचो. गेल्ल्या मुराचें कलेक्शन जालें. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणे. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां
नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोर्मदुता, कोर मोजे जिवीत नितळ निर्मळ, बोर मोजे मोन जाणवायेन, पेटोय मोजे काळीज प्रिती मोगान, आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भाग्योन आतोन दुखेस्ताच्या बुजवणदारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीच मेळून घे. ओसोऱ्यांच्या बागयोंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवीदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवळाय, तोणाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडेऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गुण ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या अनुराच्या मार्गात चलूंक तांचे खातीर तूं तमान आसतना विनोती कर. आमेन. Tuja